हॅलो वासंती, किने कारभार चल्ला गो तुमगेलो? किने किने ती तुम्ही ते पोंच्यान वायरी घालताले पळय ते, हय गो, अंडरग्रावंड गो. हय, तुमकां तर प्लॅनिंग नाशिल्लें, कित्याक घातलेले गो ते? हे पळय मुगो म्हाज दोळा आतां 15 दीस जावना पुरोवन ते रोकडीच खंय कितें शॉर्ट जाली म्हणून आतां ती पोंच्यान आतां उखलून काडटा मुगो, परते पोकलीन घालून रस्ते फोडटा मुगो. हय, आतां तुमचें कसलेंच प्लॅनिंग ना जाल्यार म्हाका एक सांग, एकदां पोन्नां घातलेली 100 फावटी ते काडूं येता गो. परते परते रस्ते फोडटले, त्या परत वयल्योच वायरी आसुनी आयल्यो. पिशापणां मुगो सगळीं, पयसो खर्च, रस्ते काबार सगळे हळशीक करून उडयल्या मुगो तुमी ती. ती कोण गो ती? म्हाका एक सांग, बाबूश त्या दीस म्हणटालो पळय ते कोणाक पयशे दिल्या म्हणून कन्सल्टंटांक, ते फुकट न्हू ते पयशे नाल्यार, आनी कितें तर. बरें, एके वटेन तुमी रस्ते पाड करता, हय, सगळ्यो हळशीक करता, आनी तुमगेले सगळे लोक हे मुगो देवळां निवळ करूं मुगो. अकस्मात कितें जालें गो? हय, इडिओ पळयताले सगळेच देवळां निवळ करता. कोण घाट त्यो घंटा पुसता, कोण उत्साह म्हणजे कितें, कोण सारणी मारता, कोण उदक मारता. न्ही फक्त मुगो इतलें सांग, अति उत्साह करून वयर हेजेर घुमटे वयर गुडार बी चडशा गो, देवळाच्या वयर कळसार बी चडशा. इतलो उत्साह येयला न्हू, मातशें सांबाळा म्हणून. आं कितें आं? अच्छा अच्छा, वयल्यान ऑर्डर येयल्या. पूण म्हाका एक सांग गो, हय गो, देव मुगो आबूज जाला आसतलो की सगळे जाण येता आनी फक्त फोटो मारता आनी ते सारणी मारता निवळ करता म्हणून. हय गो, हय, तो म्हणटलो आपले भक्त इतलीं वर्सां आतां सेवा करता, पूण केन्नाच एका भक्तान इडिओ काडलो ना, केन्नाच कोणें फोटो मारून घातले ना, आनी हे आतां अकस्मात येयले आनी सगळे झाडटा आनी फक्त इडिओ काडटा मुगो. 2024 अच्छा 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 2027 कोणाक टिकेटी जाय तेंच्यांनी सारण मारपाची धुवपाची ते. बरें बरें बरें, कळत ना म्हाका कितें म्हटलें तेंच गो. करा करा, जावनी, देव पावनी. पूण एक काम करा, देवाक खबर आहा कोण खरे भक्त आनी कोण अडेचे ते. आमकां फटयता ते फटय, तेका तरी देवाक तरी फोटो नाका मुगो. हय, थोड्यांनी व्हडली व्हडली शापोता आमकां फेसबुकाचेर बी. तो धर्म, देव कसो पुजप हें आमकां सांगता. अरे आमकां खबर आसा, आमगे प्रभू श्रीराम आमच्या काळजान आसा. हां, तो हय वय, ते कसो पुजा ते तुमी सांगू नाका आमकां, आमकां दिसता खबर आहा. हे देव म्हटल्यार देव. म्हाका एक सांग, तुमकां मुगो तुका देव पावतलो. काल मुगो एकटो म्हाका बाजारान मेळ्ळो गो. हय, नॅशनल गेम्साक मुगो तेगेलो चेडो दिसता, तेका मेडल मेळ्ळें. हय, म्हाका कितें म्हण लागलो, आरे म्हणपालो तुमकां तेन्ना फटयल्ले पळय, 1 टायम सेटलमेंट करता म्हणून 10,000 दिता म्हणून. हय गो, कोरोनाच्या वेळार तशें आमकां फटयना मरे काय म्हण लागलो. हांवें म्हणलें कितें जालें जाल्यार म्हाका कितें म्हण लागलो जाणा, नॅशनल गेम्स जाल्यो, सगळ्यांनी पयशे खाल्ले, सगळे पयशे बी घेवन गेले, पूण मेडलां मेळटा पळय तिंकां पयलीं सुरवातीक सांगली 1 लाख दिता, 50,000 दिता आनी कितें तरी दिता म्हणून सांगलें. मागीर ते वाडयले 3 लाख दिता म्हणलें. 3 लाख गोल्ड मेडल, 2 लाख सिल्वर मेडल आनी 1 लाख ब्रॉन्झ मेडल. ना, अजून पत्तो ना खंय मुगो. तो म्हणटा कोल्हापूरचे टेंट घेवन गेले, इव्हेंट करताले, ते पयशे खावन गेले आनी खरे प्रायजां मेळ्ळे ते बाबडे आमगेले थंयच उरल्या. तो म्हण लागलो तुगेलो कोणूय आयल्या मातसो म्हणटाले म्हणून. हांवें म्हणलें म्हागेलें फक्त एक आहा तें वासंती, डायरेक्ट पावपाक तेंचे कडेन. मातशें विचार दाखयता तें मेळटलें काय कितें काय म्हणून. हय, गरीब न्ही, आतां स्पोर्ट्साक बी गेल्ले बाबडे गरीब भुरगे न्हू. हय, त्या खातीर तुका हांवें फोन केल्लो. तुमी सगळे, हय, तुमी ते इव्हेंटूच करता न्हू गो. आतां ही देवळां सुद्दां निवळ करपाचो इव्हेंटूच. देवाक प्रभू श्रीरामांक खबर आहा गो कितें म्हणटा ते. सो हय, हांव कितें म्हणटा, मारा तुमी, पूण इतलें करूं नाका न्ही. देवाची सेवा करता देवाची सेवा करा. देव राखतलो न्हू तुमकां, नाल्यार तोच पळयतलो 2027.